जयंत शेटान कॉलिंग अटेंशन हेंचेर रेज केला ताका सपोर्ट करपाक हांव हांगा उबो रावला. स्पीकर सर, ही जी बाय आयशा म्हणून तिका धरल्या ती एक UP पुलिसाचे मिशन अस्मिताचे अंडर तिका अरेस्ट केल्या. हिजे पयलीं एक चंगूर बाबा म्हणून ताका धरिल्लो UP पुलिसेन आनी ताजे वयल्यान हें नांव हिजें पाविल्लें. आतां ताका तो पळय केदो व्हडलो प्लेयर तो ताणें एक प्रेजेंट केलो आपल्याक की RSSचो आपूण एक भाग म्हणून नागपुराक वचून ताणें ऑफिस केलें. हें आहा, दीस इज ऑल डॉक्युमेंटेड. आनीक भारत प्रतिकर्त सेवा संघ म्हणून केलो आनी हो चंगूर बाबा आलियास जमालुद्दीन हाणें हें फंड करून 106 कोटी रुपया फॉरेन फंडींग हाडलें मिडल इस्टाच्यान. आनीक हे पयशे सगळे ताणें कन्वर्जनाक वापरले म्हणून UPचे पुलीस म्हणटात. पूण ताजेर PMLAची केस जाल्या आनी हे जावन जावन हे फायनली येता गोंयांत की गोंयांतूय बी एक मनीस ताजो एक सॅटेलायट कशें आशिल्लें स्लीपर सेल कशें गोंयांत आशिल्लें. स्पीकर सर, हाजे पयलीं अशें जाल्लें आहा की हे जे कोण येतात पयलीं एकदां आमी एक कोण तरी आयिल्लो एक पयलींच्या मंत्र्यान सगळ्याक घेवन ताका भोंवलो आनी तो गेस्ट म्हणून ताका स्टेट प्रोटोकॉल पसून दिलें आनी मागीर कळ्ळें की तो फ्रॉड म्हणून. असो हो ही बी बायल आयल्या ती तुमचे बरोबर खंय दिसूंक ना बी न्ही तें पयलीं चॅक करा कित्याक सडनली कोणाचो फोटो येता टक करून आनी आमचो सरकारांतलोच कोण तरी मनीस ताजे बरोबर उबो आहा ना नागपूरच्यान आमकां धाडिल्ले म्हणून सांगत बी की अशी लज जाता कित्याक ही लज आमच्या गोंयचे पुलिसेचे नाक कापले ताणी UPच्या पुलिसेन की तांणी येवन तांकां धरचें पडलें म्हणून. स्पीकर सर, आनी वॉट इट इज इस्टॅब्लिशिंग दॅट गोवा इज बिकम अ बेस फॉर इंटरनॅशनल रॅकेटेरिंग, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. Speaker sir, अशे खूब सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅमां भायर इन्वॉल्व जाल्लीं ही गोंयच्या पुलिसांन धरिल्लीं आहा आनी ताचें लिस्ट आहा. पूण हें सगळें लिस्ट कितें दाखयता की गव्हर्मेंटाचो इंटेलिजन्स फेलियर की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले न्हिदिल्ले काय भजी बसताले हें सरकारान सांगचें पडटलें. मॉनिटरींग कित्याक जायना? इल्लिगल फॉरेन रेमिटन्सीस जर जातात हांवें 106 कोटी रुपयाचे रेमिटन्सीस सांगलां सरकार करता कितें? सस्पिशियस बँक ट्रान्झॅक्शन्स अनरेजिस्टर्ड एंटिटीचे ट्रान्झॅक्शन जाता ही पळयता कोण आनी हाव विल यू प्रोएक्टिवली कर्ब दीज ऑर्गनायज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज. स्पीकर सर, पयलें हें सगळें कित्याक येता कित्याक हें UPचे पुलिसेन धरिल्ली केस गोंयच्या पुलिसेन न्ही सो आमी क्रेडीट घेवंक जायना नंबर 1. आनी ताचे खातीर मुखेलमंत्र्यान आमकां क्लियर आन्सर दिवंक जाय कितें कॉन्क्रीट मेजर्स तुमी घेतले. स्पीकर सर, एक मिनीट. हे असले नेटवर्क आनी जावचे न्ही म्हणून. दुसरें, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हे लॅप्साची आनी पोटेन्शियल कॉन्सिक्वन्सीची तें कितें तें सांगूंक जाय. आनीक मॉनिटर आनी सेफगार्ड करपा खातीर इंटरनॅशनल फंड्स चड करून एक्स्ट्रिमिस्ट ऑर्गनायझेशनाचे गोंयचो पुलीस कितें करता आनी सरकार गोंयचो कितें करता हे हाजेर क्लियर आन्सर मेळचें. थँक्यू. स्पीकर सर, 2 आमदार जे BJPक सपोर्ट करता वा BJPन आसा ते उलोवंक सोदता तें हें की एक व्हडलें जाळें घालून तें खंयच्या खंय लागता तें जाळें. पयलें म्हणल्यार लव जिहाद बिहाद म्हणटा तें गोंयांत लागपाची वस्तूच न्ही. मुखेलमंत्र्यान तें आपलें नॅशनल नॅरेटिव्ह काडला आनी हांगा हाडला. लव जिहादाचो इशू न्ही हो एक क्रिमिनल गोंयांत आशिल्ले आनी ताका पुलिसेन कशें धरलें ना हो इशू थंयच उरलो. तुमी आतां उलयतात लव जिहाद फोर्स कन्वर्जन. हें फोर्स कन्वर्जन खंयचें आयलें? कोणें केलें? कितले लोकांक कन्वर्ट केलें तेणें? वेर इज द रिपोर्ट? आमकां सांगचो आतां. आनी हांव रेजिनाल्डाक सपोर्ट करता. बाय द एंड ऑफ द सेशन रिपोर्ट दी कितले लोक कन्वर्ट जाले कितल्या लोकांचे लव जिहाद म्हणटा आहा ओके नाका आशिल्ले टर्म गोंयांत हाडनाका. हे दुयेंस तुमी गोंयाक लायतात हो व्हायरस. स्पीकर सर, हांवें क्लियर सांगलां आनी जे तांणी उलयला इज द फियर दॅट दे हॅव. दे आर एक्सप्रेसिंग फियर दॅट यू आर पुटिंग अ बिग नेट. स्पीकर सर, तो कन्फ्यूज करता. तो सध्या जाळे घेवन भोंवपाक लागला. सपोर्ट गायक मेळटा ताका जाळ्यान घेवपाक. जे ताका सपोर्ट करता मनीस उलोवंक शकता. तो रिजनल जाळाक वताना
लोक आमकां फ्री रायट हा उलोवपाक आनी वी आर व्हेरी क्लियर आमकां इफ ही वॉन्ट्स टू से समथिंग आई डोंट वांट टू स्टॉप हिम I can't stop him. विचारा तांचे ना आमचे तांचे कोणाचे सगळे गोंयकार आमी आमचे ना तांचे ना खंय आल तूं स्पीकर सर आमचे ना म्हळ्यार कितें स्पीकर सर मी जे कन्फ्यूज करता जाल्यार हांव कन्फ्यूज करना आय एम व्हेरी क्लियर आय सेड मायनॉरिटीज म्हळ्यार काय ना आमगे रिलीजनाचे आमगे लोकांचेर येवपा जायना म्हूण म्हणला व्हेरी क्लियर सी आय एम नॉट मिक्सिंग वर्ड्स दे व्हेरी क्लियर So second part रा विजय राव and I don't require we don't require BJP I don't require तांबडे हा सर हा मुगल्यान तांबडे हा तू तो साखे गोंय बोन जाल्यार आमी हिंगा हाय एको कडेन हाय I don't require to tell what I want I will speak what I want speaker sir I am very clear speaker sir yes okay no speaker sir एकूच serious issue फकाणा करपाचो न्ही जाता जाल्यार आमी गोंयचे आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे कित्याक उलयता की गोंयाक एक अस्तित्व अशें आहा आनी आमची आयडेंटिटी युनीक आहा ही देशभरान जे जाता ते दुयेंस आमकां लागूंक शकना हांगा क्लियर इश्यू आहा पुलिसिंगाचो की पुलीस इतले हांगा ट्रान्सनॅशनल नेटवर्क हांगा येवन बरे भशेन हल्द्या गोवान येवन रावतात हल्द्या गोंयान गोंयकार रावना गोंयकार ना थंय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा जे 2 नंबर पयशे करता ते रेड पडिल्ल्यो आहा ईडीच्यो गव्हर्मेंट ऑफिसर आशिल्ले हांगा जे ह्या डिपार्टमेंटान काम करताले ते थंय रावताले आनी ताचेर ईडीच्यो रेड पडल्या मुखेलमंत्र्याक खबर आहा कोण ते पासून सो ते लोक सर्वसामान्य न्ही ते लोक कन्वर्जन तसले करूंक येवना ते पयशांचे कन्वर्जन करूंक आयला ब्लॅक टू व्हायट आनी व्हडले कोट्यांनी रुपयाचे शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे ताजेर उलया स्पीकर सर हांवें ताका क्लियर कट सांगला पुलिसा कडल्यान खंयसरूच फेलियर ना त्या खातीर हांवें म्हाजो विशय क्लियर दवरला आनी ह्यान फुडें आमी वॉट एवर द कॉपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द यूपी पुलीस हें आमच्या कडल्यान तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर